मंडोर कोमिनीदाद जमनीत बेकायदेशीरपणा सुरूच. कोमिनीदाद जाग्याक कोण ना वाली. कोमिनीदादाच्या प्लॉट 45/0 जाग्यात 15 मीटर रस्त्याची वाड. रस्तो कोणे आनी कित्याक वाडयला सोदून काडपाची गरज. सरकारान घालचें लक्ष. प्रोफेसर रामराव वाघ. गांवांनी लोकांक रावपाक सारकी घरां नात. पितले जाल्यार उदक ना आनी धड रस्तेय ना. पूण मंडूर कोमिनीदादीच्या प्लॉट 45/0 जाग्यार फाटल्या 15 दिसांक बेकायदेशीर रितीन कोमिनीदादीचे बाउंड्री भायर 15 मीटर रस्तो वाडोवन ताचें डांबरीकरण केलां. प्रोफेसर रामराव वाघान ताचें स्पश्टीकरण मागलां. पळयात पुराय बातमी. नेवऱ्या मंडुराचे शिमेर गांवशीक जोडपी कोमिनीदादीचे बाउंड्री भायर हो रस्तो वाडयला आनी जाप विचारतले जाल्यार ह्या मंडूर कोमिनीदादीक कोणूच वालिना. हो रस्तो कित्याक आनी कोणा खातीर बांदला ताची चवकशी सरकारान, थळाव्या आमदारान, ग्रामपंचायतीन, कोमिनीदाद प्रशासकान, रान खात्यान करपाक जाय अशें प्रोफेसर रामराव वाघान मागलां. आयकात. मंडूर कोमुंदादीचे एक लास्ट असो प्लॉट हो शिमेर आसा आमी नेवरा आनी मंडुराच्या. तुमी जर पळयत जाल्यार म्हाजे कुशीक तुमकां एक वायड अशें कंपाऊंड दिसता. हें कंपाऊंड जर पळयलें जाल्यार तुमी तें आतांच बांदलां हेंवूय कळटा. हें कंपाऊंड खंय आसा हो प्रश्न आसा. खरें म्हणल्यार आज आमी ज्या जाग्यार उबे आसा तो जागो मंडूर कोमुंदादीचो एक प्लॉट 45/0 आनी हो एक व्हडलो प्लॉट जावन आसा आनी ताका एक टॅनंट आसा. पूण आतां जर पळयत तुमी 10-15 दिसां फाटींच हांगा हें वायडनींग जालां. हो जो एक बारीक रस्तो आशिल्लो फ्रॉम नेवरा असो मुखार वचत जाल्यार तो गांवशी विलेजीच्या दोंगरांनी पावता. तो बारीक रस्तो आशिल्लो आनी ताका डांबर आनी खंय तरी वर्सां फाटीं घातला आसतलो. पूण आतां जर तुमी पळयत जाल्यार हो रस्तो जाला अरावंड 15 मिटर्स वायड आनी तो वायड जातना कोमुंदादीचो जो पळय हांगा बाउंड्री आशिल्ली, हांगा आशिल्ली पयलीं ल्हान बाउंड्री, ती फाटीं व्हरून थंय आतां कंपाऊंड दिसता. म्हणजे हें एनक्रोचमेंट जालां. ही इल्लिगेलिटी जी जाल्या ती कोणे तरी केल्या. आतां ती कित्याक केल्या हें पळोवपाक जाय. तशेंच हे जे फाटल्यान व्हेलां हेजे फाटल्यान कितें तरी हेतू आसतलो. कित्याक कोमुंदाद काय स्वता अस्तित्वात आज नाच. मंडूर कोमुंदादीचो कोणूच ना, ताका वालीच ना, आवय बापूय ना. कोमुंदादीचो एडमिनिस्ट्रेटर सुद्दां केन्नाच हांगा लक्ष ना. कित्याक पयर थंय उजो लागलो थंय ते कोण आयले ना. तांच्याच जाग्यान एक्चुअली उजो लायलो कोणे तरी. थंय लोकांक धरले मुद्देमाला सकट, पूण तांणी कांयच हालचाल केली ना. हांगाय घडये तांणी कांयच हालचाल केली नासतली आनी हें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां अशें दिसता. त्या फाटल्यान तुमी जे पळयतात ते गांवशी विलेजीची बाउंड्री आनी एक व्हडलें कंपाऊंड दिसता. जी प्रॉपर्टी आसा एक्चुअली हो पयलीं एक्सेस रोड आशिल्लो गांवची विलेजीन वचपाक. आज त्या एक्सेस रोडाचेर जे कोणें ही प्रॉपर्टी घेतल्या तांणी कंपाऊंड घातला आनी भितर तांचे बंगले आसपाक शकता. आनी हो जो रस्तो आमी जो म्हणटाले आयज मंडूर कोमुंदादीचो जागो युटिलायज करून बांदला तो हांगा पावून हांगा तो स्टॉप जाला. आनी येदो व्हडलो जागो, येदो व्हडलो रस्तो हो फक्त ह्या बिल्डिंगे कडेन येवपाक बांदला हें क्लियर जाता. आतां तो कित्याक लागून आनी कोणें बांदला हें सोदचें पडटलें आनी तें काम म्हाका दिसता सरकाराचें आसा, पंचायतीचें आसा, MLAचें आसा, त्याच बरोबर कोमुंदादीचें आसा, एडमिनिस्ट्रेटराचें आसा आनी कलेक्टराचें आसा. आनी म्हाका दिसता डोंगरेची जनता, डोंगरी आनी नेवरेची लोक ह्या प्रश्नाची जाप सोदपाक हांगा रावतात. आयज हांगा गांवांनी सारके रस्ते ना, उदक ना, पूण हांगा हो येदो व्हडलो रस्तो एक थोड्याच मनशांक येवपा खातीर, तेवूय बी गोंया भायल्या मनशां खातीर हो येदी व्हडली फेसिलिटी हांगा तयार जाता. ती इल्लिगली हें क्लियर आसा. कित्याक PWD काय हो रस्तो बांदपाना अजून तरी आमी PWDन टेंडर ह्या रस्त्याचे काडलेले पळोवना आनी पंचायत येदो व्हडलो रस्तो बांदूंक शकना. जाल्यार हो कोणें बांदला रस्तो आनी तो कित्याक बांदला हें सोदचें पडटलें. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, श्वेता गांवकर आनी निखिल जल्मी.